आणि हो कारगिल दिवस आयज मनयताच्या निमतान आयज आमच्या मदीं आमचो वास्कोचो आमदार राजीव बाब साळकर आसा, आमचो भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी सर्वानंद भगत आसा, सेक्रेटरी दीपक नायक आसा, प्रभारी मुरगांवचो संतोष केरकर, जयंत जाधव, आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा. आयज खूब जे दिसपाक येयलेलें आसा कितें आयज आमी जेन्ना लेट लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकाराक उगडास करता, कित्याक आयज जाणा कित्याक आमकां जो एटॅचमेंट तेजे कडेन इतल्या लागसून आसा तेज्या फॅमिली कडेन, कित्याक तो आमच्या ह्या सड्या वयलो भुमिपुत्र असल्या कारणान आनी आयज तेजे बरोबर आमचो जो भाव हांगा उपस्थित आसा जो रामचंद्र मयेकर हांगा आमच्या बरोबर आसा. आयज खूब हे दिसता कितें आमचो लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकर तेणें जोय भाग तेणें कारगिल वॉरा भितर तेजो इन्वॉल्वमेंट आसलो. कारगिल दिवस आम्ही आज मनयतात. कारगिल दिवस आज मनयतात आणि लेफ्टनंट मयेकर यांच्या स्मारकाकडे आम्ही आज सगळे जाण एक मुरगांवचो सुपुत्र ज्याने देशा खातीर आपले प्राण गमयले असो आमचो ह्या स्मारकाकडे आज आम्ही कारगिल दिवस आम्ही मनयतात. आणि बरें दिसता की आज आम्ही सगळेच आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक कार्यकर्तो आज व प्रत्येक खंयच्या जाल्यार खंयच्या रुपान इतली वर्सां जाली आमी हो दीस मनयतात. आनी हो दीस मनोवपाचें कारण इतल्याच खातीर आसा की आमचे जे सेनेन जे सॅक्रिफायस केल्लें आसा नाजाल्यार अजून करीत आसा जे आमचे जवान आमचे सीमेर आमचे रक्षण करतात, आमकां राखतात आनी ते राखतात म्हणून आमी सदांच हांगा सुशेगाद आसतात. सो त्या वीर जवानां खातीर जे त्या हातून वीर गती प्राप्त केले नाजाल्यार तातूंत भाग घेतिल्लो आसा अशे खुबशे हांगा आसात. आणि त्या खातीर आमी तांची परत परत याद करतात. आज आमी पळयतात की जेन्ना कारगिल हे जालें ऑपरेशन विजय जालें ताचेर आमी जैत म्हणयलो आनी तें जालें ताच्या मागीर उरी अटॅक जालो नाजाल्यार ऑपरेशन सिंदूर जालें. हे सगळे हातून आमी दाखोवन दिलां की आमच्या देशाचेर जो कोणी वायट नजर घालून पळयतलो ताजो होच हाल जातलो. राष्ट्रभक्त नागरिकगण, आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इन शहीदों के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए. कारगिल विजय दिवस हमें सिखाता है राष्ट्र धर्म हमारा सबसे परम धर्म है, सबसे सर्वोच्च धर्म है, जिसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए. इनके किए हुए बलिदान, इनके किए हुए त्याग को हमेशा याद रखना चाहिए. कारगिल विजय दिवस हमें प्रेरणा देता है जो राष्ट्र को कैसे उच्च शिखर पर पहुंचाया जाए और हमारे शहीदों के द्वारा, हमारे फौजियों के द्वारा बलिदान को कैसे हम इनके पद चिन्हों पे चलते हुए उनको जीवन भर सम्मान देते रहें.